सरकारान वीज दरांत वाड केल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर खर टिका केल्या। एके वटेन केंद्रीय येरादारी मंत्री इलेक्ट्रीक गाडयो घेयात म्हूण प्रोत्साहीत करता, जाल्यार दुसरे वटेन सरकार वीज दर वाड करून सामान्य जनतेच्या बोल्साक कातर लावपाचो यत्न करता। तशेंच गोंयच्या रस्त्यांची जाल्ली वायट अवतिकायेचेर आपाचे फुडारी रस्त्यार देविल्ले। आता राज्यांत जाल्ले वीज दरवाडीक लागूनय रस्त्यार देवून खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान दिल्या। गोंयांत ओला इलेक्ट्रीक स्कूटरीचो विशय बरोच वाडत चल्ला। लोकांच्यो म्हयन्याचे म्हयने ओला स्कूटरी शोरूमात आशिल्ल्यान तकल्यो तापपाक लागल्यात। ह्यो स्कूटरी आमी बऱ्यो म्हणून घेतिल्ल्यो, पूण आतां ह्या स्कूटरींक लागून आमी फोंडांत पडल्यात। जो मेरेन शोरूमात आशिल्ल्या ओलांचो प्रस्न तडीक लागना, तो मेरेन गोंयांत ओला स्कूटरींचो सेल नाका अशें आतां मागणी तिडकल्ले गोंयकार करपाक लागल्यात। सर्गेस्त मंत्री रवी नायक हांच्या मरणा उपरांत फोंड्या वाठारांत तशेंच मंत्रिमंडळांत व्हड खंड निर्माण जाला। फाल्यां जावपी शोक सभे उपरांतूच भाजपा पक्ष फोंड्या पोटवेंचणूक घडोवन हाडटले। त्या उपरांत उमेदवार वेंचून काडपाची प्रक्रिया सुरू करतले अशी माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी दिली। सेगीत 7 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून मयें सयत बोड्डे आनी हेर वाठारांतली पिकून तयार जाल्लीं शेतां उदकापोंदा गेल्यात। कापणी करपाक मशिनां लेगीत शेतांनी व्हरप कठीण जाल्लें आसा। अंदू 4 गोटे मेळप लेगीत कुस्ताद जातले। आमची मेहनत फुकट वतली अशी खंत शेतकारांनी ह्या वेळार उक्तायली। देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन नुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी शेतकाऱ्यांनी केल्या। ताळगावच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाच्या एंट्री पॉइंटाचेर सजावटी खातीर लायिल्लो आर्क कोसळ्ळो। फाटल्या 2 दिसांच्यान सेगीत पडपी पावस आनी नेटान व्हांवपी वाऱ्याक लागून हो आर्क कोसळ्ळो। म्हजे घर येवजणेच्या शुभारंभा वेळार हो आर्क तयार केल्लो।
विकसित भारत 2047चे सपन साकार करपाक वजन आनी माप खात्याची भूमिका महत्वाची आसतली। केंद्रान दिल्ल्या मजतींतल्यान कुडचड्या अत्याधुनिक लॅबोरेटरी उबारतले। हाका लागून गोंयांत अचूक माप उपकरणां सयत सत्यापन आनी तपासणेत सुदारणा जातली, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। दिवचलच्या वावटी कुडचडे वाठारांत अचकीत सुणी मरपाचे प्रकार चालू आसात। ही सुणी वीख बाधा काय हेर कारणाक लागून मरतात ते स्पष्ट जावना। मात वाशीन तोपले उपरांत सुणी मेल्यात असो दावो लोक करतात। मिशन रॅबीज अभियाना खाला 10 दिसां पयलीं म्हळ्यार 15 ऑक्टोबराक ह्या सुण्यांक वाशिनात ओपिली। वाशीन तोपले उपरांत दुसऱ्या दिसाच्यान सुणी मरपाक लागल्यात। वावटी वाठारांत 2 ते 3 सुणी मेल्यात, जाल्यार हेर कांय सुणी अशक्त जाल्यात। येवपी पर्यटन हंगामाच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंय पुलिसांनी काय पावलां उबारल्यात। पर्यटन थळांचेर पुलिसांनी उपस्थिती वाडयल्या। दक्षिण गोंयच्या मुखेल वाठारांनी नाकाबंदी सुरू केल्या। दर्यादेग वाठारांतल्या पुलिसांक सादूर रावपाचे आदेश दिल्यात, अशी माहिती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मान दिली। अंजून कांयसुवा चलिल्ल्या राखणे वंटीच्या कामावयल्यान कांय पक्ष राजकारण करपाक सोदता असो आरोप शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन केला। ही सगळी तयारी फक्त जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर सुरू आसा अशें तिचें म्हणणें। राखणे वणत बांदपाक सुरू केल्ली जमीन आमची खाजगी जमीन आसा। तशेंच हें काम सुरू करपाक CRZ आनी उदका स्रोत खात्या कडल्यान परवानगी लेगीत घेतिल्ली आसा, अशें आमदार डिलायलान सांगलें। लाखांनी पैसे खर्च करून फातोर्डा वाठारांतल्या रस्त्या कुशीक फुटपाथ उबारिल्ले, मात तांची सारकी देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान त्या फुटपाथीचें आतां रान वाडलां। रान वाडिल्ल्यान लोकांक ताचो वापर करपाक मेळना। तशेंच रस्त्याच्या मदीं आशिल्ल्या डिवायडराचे भितर लेगीत रान वाडलां। पालिकेन लक्ष घालून हें रान नितळ करचें अशी मागणी थाव मिलाग्रीस फर्नांडिसान केला।
होणा नरकासूर प्रकरणी अटक केल्ल्या 8 जणांचो मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो. सुनावणे वेळार आदवोगादान दुबावितांच्या बाजून युक्तिवाद केल्ल्यान तांचो जामीन मंजूर जालो. दर एकल्या दुबाविताक 15,000 बॉन्ड भरून जामीन दिलो. तशेंच कांय अटी लेगीत घाल्यात. न्यायालयाची परवानगी घेतल्या बगर दुबावितांक देश सोडून वचपाक मेळना. गरज पडटा तेन्ना दुबावितांनी वाळपय पुलीस निरीक्षकाकडेन आनी तपास अधिकाऱ्याकडेन चौकशे खातीर हाजीर रावचे अशी अटी घालून दुबावितांचो जामीन मंजूर केलो अशी माहिती आदवोगाद विनायक परब हांणी दिली. गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसांची तस्करी जावपाचे प्रकार खूप वाडल्यात. कांय दीस पयलीं मोले चेक पोस्टाचेर बेकायदेशीर रितीन तस्करी करपी गोमांस बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी धरिल्ले. ह्या प्रकरणाचो कुळ्या पुलिसांनी सखोल तपास करूंक नाशिल्ल्यान बजरंग दलान तिडक उक्तायली. 3 दिसां भितर ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी जावंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी बजरंग दलाच्या विराज देसाय हांणी दिल्या. मोर्जी पंचायत वाठारांत गाडयो कशाय कश्यो रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. आदींच रस्तो अशीर तातूंत त्यो भर घालपी प्रकरणां आशिल्ल्यान सध्या रस्तो रुंदीकरणाचें काम चालीक लागलां. पूण हो रस्तो रुंद लेगीत जावन परत गाडयो पार्क जातल्यो तशेंच रस्तो परत अशीर जातलो असो हुस्को आतां थळाव्यांनी उक्तायला. मजगतीं ह्या घडणुकेचेर कडक कारवाय जातली अशें उतर आतां मोर्जेच्या सरपंचान दिलां. दिसान दीस घडपी अपघातांचें प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना. आग्रा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 5 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार 2 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी कारींक चलत वचपी 5 जाणांक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. शेनवारा हैदराबादच्या इंडियन कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या इमारतीक उचकीत उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 9 उजो पालपी दळाच्यो गाडयो घडणूक थळार पाविल्ल्यो. उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळुना, पूण सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी.
लखनौ उत्तर प्रदेशात अलीगंज वाठारांत एका 3 मजल्याच्या इमारतीक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उजो लागताच उजो पालपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो. उजो बरोच खर आशिल्ल्यान उजो पालोवपाक वेळ लागलो. ह्या घडणुकेक लागून कांय जाणांक दुखापत लेगीत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. गुजरात पोलिसांनी एका फार्म हाऊसात धाड घालून चलपी लिकर पार्टी बंद उडयली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी ही पार्टी आयोजीत केल्ली अशी खबर पोलिसांक मेळिल्ली. पोलिसांनी धाड घालून बियरीच्यो बाटल्यो आनी हेर गुवळे वखदां जप्त केली. अश्यो पार्टी आयोजीत करप्यांचेर खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी पोलिसांनी दिली. दिल्लीच्या डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान गुवळे वखदां मॅन्युफॅक्चर करपी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो आनी वट्ट 106 करोडाची गुवळे वखदां जप्त केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 26 फॉरेनरांक अटक करून एम्फेटामाइन 7.9 किल कोकेन, 1.8 किल हिरोईन आनी 2.13 किल गांजो जप्त केला. उत्तर प्रदेश मीरठच्या जिल्हा प्रशासनान सेंट्रल मार्केटात पळवणी केली आणि काय बेकायदेशीर रीतीन उबारिल्ली दुकानां मातये भरवण केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही दुकानां बेकायदेशीर रीतीन आशिल्ल्याचे खबर आसून लेगीत दुकान धनी ही दुकानां चलयताले. देखून उत्तर प्रदेश मीरठच्या जिल्हा प्रशासनान ही कारवाय केली. राज्यात फुडले 3 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्यासयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.
पंजाबच्या पटियालात सध्या डेंग्यूच्या दुयेंसान मान वयर काढल्या। देखून थळाव्या लोकांमदी भिरांत निर्माण जाल्या। आता मेरेन 419 डेंग्यूचे दुयेंती नोंद जाल्यात। हॉस्पिटलांनी लेगीत व्हडा प्रमाणात डेंग्यूचे दुयेंती दाखल जाल्यात। थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां। पंजाबच्या पटियालात शेतांक दिसपट्टे उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। हो उजो कोण मुद्दम घालता काय लागता ते कळपाक मार्ग ना। दिसपट्टे उजो लागिल्ल्यान धुराच्या वासान थळाव्यांक त्रास जाला। हवा प्रदूषणाक लागून कोणाकूय कसलेय दुयेंस लेगीत जावपाची शक्यताय उप्रासल्या। महाराष्ट्र वाशिमात उटंगराच्या पावसान खदोळ घाल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जाला। रस्त्याचेर उदक साचिल्ल्यान येरादारी करप्यांक आडखळ निर्माण जाली। वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान झाडां मात धादोशी जाली। तशेंच गरमेन बेजारिल्ल्या थळाव्यांक जिवाक मातशी थाकाय मेळ्ळी। मजगती फुडले कांय दीस उटंगराचो पावस पडूये असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदी कॉलन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्या। चड करून 20 ते 30 वर्सां पिरायेमदी हो कॅन्सर जाल्लो दिसून येता। हाचे फाटले कारण म्हळ्यार दिसपट्टे सोरो पिवप तशेंच सिगार ओडप। हे सगळें जर टाळत आनी योग्य आहार घेत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता। भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी चड वाड जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो। तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात, पूण हे खाण खावपाच्या वातावरणात तयार करतात तें आमकां खबर नासता।